पिवपा उदकाची जितले युनिट पडटा तितलेंच बिल दिवपाचो पिवपा उदका खात्याचो निर्णय। ह्या पयलीं खंय सगळ्यांक कमीत कमी 16 युनिटाचें बिल भरचें पडटालें। हय, पयलीं हांवें म्हज्या एक सगळो रिव्ह्यू घेतलो। म्हजे सगळे जे चीफ इंजिनियर आसा, मागीर सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा, मागीर एक्झिक्युटीव इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर हांचो एक रिव्ह्यू घेतलो आनी त्या रिव्ह्यूवा भितर म्हाका कळ्ळें की एखादे वेळ उदक वापरना जाल्यार पसून मिनिमम तांकां पे करची पडटा आनी मिनिमम पे करप म्हणजेच एक 16 युनिट्साचे तांकां पे करचे पडटा। समज म्हजो एक फ्लॅट आसा शहरान भितर, हांव केन्नाय थंय वचत ना, म्हयन्यांतल्यान एक फावटी वता, क्लिनींग करता, येता, जाल्यार पसून ताका मिटर बसयलो जाल्यार ताका मिनिमम 16 युनिट हे चार्ज करताले आनी 16 युनिटच म्हणल्यार खूब कॉस्टली जाताले। आमी आतां कितें केलां की जितके तो वापरतात तितक्याचेरच बिलिंग करपाचें, मिटराचेर रिडिंग आसता ताका, मिनिमम म्हणटा काडून उडयलें। हाचो फायदो कितें जातलो की एखादे वेळ ते 16 युनिट आसात तातूंतले 4 युनिट वापरले 4 युनिटाचो कॉस्ट येतलो, 10 वापरल्यार 10 येतलो, म्हणटकच मिनिमम आसा ते काडून उडयतकच फक्त एक मिटर रेंट पळय आनी ते मिटर रेंट प्लस चार्ज म्हणजे ताका वॉटर यूज इतलेच चार्ज जातले। सो बरो एक रिलीफ सगळ्याक मेळटलो। वापरनासतना जे पयशे सरकाराक भरचे पडटाले ते आतां भरचे पडचे ना। प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी।